मडगांवांतल्या हिंदू मसणभुंयेर दनपारचे 4 वरांचेर दोग जाण कोयर उडोवपाक गेल्ले। दवर्ली दिकरपालचे पंच साईश राजाध्यक्ष हाणें कोयर कित्याक उडयता असो प्रश्न विचारलो तेन्ना तांकां राग आयलो। ताका लागून त्या दोगांनी आनीक वांगड्याक आपोवन तांकां मारबडय केली। मारप्यांनी हिंदू धर्माविशीं केल्ल्या चुकीच्या विधानाक लागून वाद निर्माण जालो अशें कागाळदार साईश राजाध्यक्ष हाणें सांगलें। फातोर्डा पुलिशेन मारबडय केल्ल्याची कागाळ नोंद केली। उपरांत संशयीत अफजल शेख, जाफर खान, मंजुनाथ हरिजन, शाबुद्दीन करकट, नासिर शेख, निजाम बासू, जाफर बासू हाका अटक केली। फुडलो तपास सुरू आसा। दनपारां 4 वरांचेर म्हज्या हॉटेलांतल्यान हांव घरा कडेन जेवपाक वतालो। म्हाजी कोण स्मशाना कडेन पावतकर हांवें पळयलें की मनीस बायकार कचरो उडभरला गाडयेर मुखार फाटल्यान बांदून तो आमच्या स्मशानांत भितर वता। तेन्ना हांव ताच्या फाटल्यान गेलो आनी ताका विचारलें की तूं बाबा खंय वता म्हणून पयल्यार तो रायट सायडीन भितर जे स्मशानाची रायट सायड आसा पार्किंग स्पेस थंय तो कचरो उडोवपाक लागलो। तेन्ना ताका विचारलें बाबा तूं हांगा कितें करता? ताणें सांगलें की आपूण सदां भशेन हांगा कचरो उडयता। तर हांवें ताका सांगलें की कचरो हांगा उडोवप न्ही। तर ताका थोडो डावट आयलो म्हणून तो बायक स्टार्ट मारपाक लागलो। तेन्ना ताच्या बायकाची चावी काडली आनी ताका सांगलें की हांव ट्रस्टीक विचारता स्मशानाच्या की हांगा कचरो उडोवपाक दितात काय म्हणून। आनी हांव गेटीच्या भायर आयलो। इतल्यान तो मनीसू फाटल्यान गेटीच्या भायर आयलो। तो पर्यंत हांवें जयवंत फोंडेकार तो ट्रस्टी आसा हाका फोन करून सांगलें की अशें इन्सिडंट जाला, हांवें त्या मनशाक धरला तर तूं थंय येवचो म्हणून। तो ताबडतोब थंय आयलो। तो पर्यंत त्या मनशान आमी धरिल्लो त्या मनशान फोन केलो आनी कोणाक तरी फोन केलो आनी सांगलें की आपल्याक हांगा धरला, आमी सदां जो जाग्यार कचरो उडयतात आनी तुमी येयात म्हणून। इतल्यान तो पर्यंत भायर हांव गेट पर्यंत पाव पर्यंत जो ट्रस्टी आसा तो थंय पावलो आनी ताका विचारपाक लागलो की तूं कचरो कित्याक उडयता? हें आमचें स्मशान भुमी, आमचें हिंदूचें एक स्थान, त्या जाग्यार तूं कित्याक उडयता? इतलें तो फक्त ताका विचारप पर्यंत फाटल्यांतल्यान एक सादारण 10-12 भुरगे, 10-12 वयर चड भुरगे आशिल्ले। हे दाणे, चॉपर, खुबश्यो शस्त्रां, रॉड आशिल्ले तांच्या हातान, ते घेवन आयले आनी ताजेर एटॅक केलो। तेन्ना हांवें ताका विचारलें आमी कित्याक तूं ताजेर दोगांयचेर एटॅक केलो? ताजे पयलीं एटॅक केलो। तेन्ना विचारता कित्याक तूं एटॅक करता? तुमकां हिंदूक मालो भायर काडून मारताले हो ताणें आमचें स्टेटमेंट केलो। तुमकां खबर आसा मठग्रामस्थ हिंदू सभा ही इन्स्टिट्यूशन लास्ट 100 वर्सां वयर ही स्मशानभूमी मडगांवांत चलयतात। आज म्हाका 4:45 सुमार आबा म्हणून थंय तो काम करता जाणटेलो, तुमी सगळ्याक पळयला आसतलो, ताजो फोन की लवकर या आनी कितें तरी सांगलें ताणें मारतात म्हणून। हांव धांवत गेलो थंय गाडी घेवन। थंय गेल्यार आमचो एक मठग्रामस्थ थंय उबो आसा आनी दुसरो धांवून ते स्कुटरीर बसून पोलीस स्टेशनार मडगांवां गेल्लो। तेन्ना म्हाका ताणें सांगलें की 2 जाण मनीस आयले, ते कितल्योश्यो पोतयो घेवन आनी डायरेक्ट भितर, भायल्यान भितर उडयता आय कॅन अंडरस्टँड, डायरेक्ट स्मशानान ते मेन गेटी वयल्यान भितर येवन सायडीन ते उडयताले। ते राजाध्यक्ष थंय तेन्ना पावलो। ताणें तांकां विचारलें क्या कर रहे, तुम क्या कर रहे? जाल्यार ताणें सांगलें तेरे को क्यों मांगता है, तुम भागो इधर से, ज्यादा मत करो, काट डालेगा। ताणें ताची चावी काडली, स्कुटरीची चावी काडली। स्कुटरीची चावी काडटकच ते दोगांचे खंयच्यान तरी अकस्मात 7-8 जाण जाले आनी राजाध्यक्षाक जमनीर घालून मारलो। तो थंयच्यान कशें तरी उठून पोलीस स्टेशनार गेलो। हेवटेन दुसरो मठग्रामस्थ थंय ताका विचारता म्हळ्यार ताका थापटायलो। लकीली तो सुटलो आनी मागीर आमी पावतकच ताका गाडयेन घेवन आमी पोलीस स्टेशनार गेले। पोलीस स्टेशनार गेल्यार आमकां दामून सांगलें की हे फातोर्डा पडटा म्हणून ताणें फातोर्डा कंप्लेन केली। जाल्यार हे लोक ऑलरेडी फातोर्डा पोलीस स्टेशनार पाविल्ले सांगपाक की आमकां मारले म्हणून। मडगांव हिंदू मसणभुंयेंतल्या कोयर उडोवपाच्या घडणुकेचो फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी निशेध केला। हल्ल्याखोरांचेर खर कारवाय जावची आनी तांकां कसलीय राजकीय तेंको दिवचो न्हय अशें ताणें ह्या वेळार सरकारा कडेन मागणी केली। हांव कंडेम करता की जे एसॉल्ट जाला तो साईश राजाध्यक्षाचेर, कोणाकूच कायदो हातान घेवपाक रायट ना। आनीक थोडेच 1-2 अशे 7-8 एलिमेंट्स आनी आमचे मतदारसंघान जे सगळे धर्माचे सर्व धर्म समभाव बरे भशेन चल्ला, कॉम्युनल हार्मनी जी आसा ती डिस्टर्ब करूंक जायना असल्या इन्सिडंटा खातीर। हांव मागता सगळ्यां कडेन की अशे वेबर्ड एलिमेंट तांचे खातीर एक समाजान जे शांती आहा आनी सगळे समाज बरे भशेन जगतात
हे डिस्टर्ब जावंक जायना हे थोडे एलिमेंट्सां खातीर आनी हे एलिमेंट्सांकूय कोणेच पॉलिटिकल बॅकींग वो कोणें दिवपाची गरज ना. पुलीस शूड बी अलाउड टू एक्ट विदाउट एनी फियर ऑर फेवर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.